इंडिया आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी काणकोणच्या उदकास्त्रोत कार्यालयान तसेच उदका पुरवण कार्यालयान भेट दिवन गावणे धरण संदर्भात माहिती घेतली। गावडोंगरी पंचायत वाठारांत गावणे गावांत धरण लागीं असून लोकांक उदकाक हाल काडचे पडटा। धरण बांदून 7 वर्सां जाली, मात तरी गांवच्या लोकांक सारखे उदक मेळना। ना हरकत दाखले मेळना म्हण काम अडकला अशी कार्यालयांतल्यान माहिती मेळ्ळ्या। हो विषय तडीक लागचो आनी कोण अडून बसल्या तांच्यांनी हाचेर मार्ग काडपाक सहकार्य करचे म्हण विकास भगत उलयला। RDX गो खातीर काणकोणच्यान भपेश बोरकार। आयज आमी काणकोण WRD डिपार्टमेंट तशेंच वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटान आमी गावणगिरी आनी खोतीगांवांतल्या गांवांतलो जो उदकाचो विशय आसा तो त्या लोकांक उदका खातीर ज्यो समस्या आसा फाटल्या कितल्याशा वर्सांक आज पर्यंत तांकां उदक जितले प्रमाणाक मेळपाक जाय तितले प्रमाणाक उदक मेळना। आनी आयज आमी ह्या दोनूय डिपार्टमेंटा कडेन जो गावण्याक डॅम जाला त्या डॅमाचें उदक तांकां जाता तितले बेगीन ते सप्लाय जावचें हाचे खातीर आमी गावणगिरी भागांतलो त्या गावणगिरी पंचायतीचो आमचो पंच तशेंच आमचो गोवा फॉरवर्डाचो बाब विकास बाब गस्पार तसोच आमचो श्रीस्थळचो पंच बाब दशरथ आनी आमगे बाकीचे श्रीस्थळ आनी गावणगिरी वाठारांतले नागरीक आमी ह्या डिपार्टमेंटाक आज विजीट करपाक आयिल्ले। वायट दिसता की आज भारत स्वतंत्र जावन 77 वर्सां जालीं आनी गोंय स्वतंत्र जावन 63 इयर्स जालीं आनी आजुनूय आमच्या ह्या भारत देशाक जावं ह्या गोंयांत जेन्ना 60 ते 70 वर्सांचो किंवा 70च्याकय चड वर्सांचो एक जाणटो आमचो वडील जेन्ना एक कळशी खांद्यार घेता आनी एक कळशी हातां घेवन जेन्ना उदक व्हरता हें पळोवपाचें दुर्दैव आयचे ह्या तरूण पिढी फुड्यान आमकां जेन्ना दिसता तेन्ना वायट दिसता। आनी अशे वेळार गावणगिरी खोतीगांवांतलो हो विशय उदकाचो सुटावो जावचो हेजे खातीर आमी आज ह्या दोनूय डिपार्टमेंटांक विजीट केली। त्या डिपार्टमेंटा कडेन जर आमी चौकशी केलो जाल्यार आमकां आज जी माहिती मेळ्ळी त्या माहिती प्रमाणे आज आमकां अशें दिसून आयलें की तो डॅम जवळ जवळ कंप्लीट करून 7 वर्सां जालीं। आतां 7 वर्सां कंप्लीट जाले नंतर वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाचे जो प्लांट आसा जो फिल्टर प्लांट आसा जो पंपींग हावज आसा पंप हावज आसा हे सगळें काम करपाचें काम ते म्हणटा की वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटान करपाचें आनी हातूंत आज पर्यंत वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटा कडल्यान फुडलो प्रोसिजर 1% सुद्दां जालो ना। म्हाका दिसता की तेमी जर हाचो विशय घातलो की सांगलें की आमकां म्हाका दिसना खंय तरी आमकां गव्हर्मेंट फटयता। ते म्हणटा की फायल क्लियर आसा 7 वर्सां जालीं आमी ते कर्वेकरांक NOC घेता पूण आजून जो प्रोसेस आसा डॅमाचो तो आजून जावंक ना। म्हाका दिसता अशीच आनीक जो तेमी लेट केल्यार म्हाका दिसता आनी 10 वर्सां तरी वयतलीं आमकां गांवडोंगरी आनीक खोतीगांव उदक मेळपा खातीर। गव्हर्मेंट म्हणटा की हर घर जल आनी हर घर उदक पाणी पूण म्हाका दिसता उदकाची समस्या गव्हर्मेंटान आजून सोडिल्ली ना। आनी आतां जे म्हणलें की WRD आनीक वॉटर सप्लाय हेमी आजून म्हणल्यार डॅमाची समस्या गावडोंगरीची आजून सोडिल्ली ना। जाल्यार खंय तर आमच्या सरकारान तितून मोदें दखल घेवन तेंचे मोदें प्रॉब्लेम सुटावो करून तांकां ही फुडली वाट उदकाची करूंक जायना। एक म्हजी मागणें सरकारा लागीं जाता जाल्यार दखल घेवन त्या गांवांक उदकाची सुविधा बेगीन बेगीन करची त्यो पडटा। दिसतात न्हू जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी वायट दिसता कारण एका 7 लोकांक लागून एंटायर गावणगिरी आनी खोतीगांव लोकांक उदक मेळना। ह्या त्या लोकांनी मातशें चिंतचें आपशीक कितें मतभेद आसा जाल्यार कुशीन दवरचें कोणा तरी खंयचो तरी जागो सॅक्रिफायस केल्यारच मेळटा। आमच्या कितल्याशा भावांनी जागो सॅक्रिफायस केलो म्हूण आज हायवे मेळ्ळो। चापोलीच्या डॅमाक कितल्याशा लोकांनी आपली जमीन दिल्ली म्हणून ह्या काणकोणच्या काणकोणभर लोकांक उदक मेळ्ळें। तशें ह्या लोकांनी तांकां तो वयर खंय टाकी करपाक जाय एक 5000 स्क्वेअर मिटर जागो तेमी एक्वायर करपाक ते लोक NOC दिनात। म्हाजी उपकार करून मागणी आसा की तुमची कितेंय आसात आपशीक मतभेद कितें तुमी ते दियात NOC आनी ते काम करपाक सुरवात करा। ते म्हणटात आमी 2 फावटी एस्टिमेट करून धाडलो कारण NOC मेळ्ळे कारण ना मेळ्ळे कारणान आमी करपाक जायना। आमी म्हणलें एक्वायर करपाक जाता काय म्हणून डायरेक्ट तो म्हणपाक एक्वायर करपाक आमच्यान जायना पयलीं जातालें आतां जायना अशें म्हणून ताणें उत्तर दिलां आमकां। खंय तरी सरकारालें अपयश आसा डिपार्टमेंटाचें अपयश आसा। डॅम आसा आनी उदक जर लोकां मेरेन पावना जाल्यार त्या डॅमाक कांय अर्थ ना। म्हाजी मागणी आसा खास करून ह्या 7 लोकांक कोण आसात ते तुमी ती NOC दियात नाल्यार आयुश्यभर एक खंत आसतली की आमच्या NOC लागून ह्या लोकांक अमकी वर्सां उदक मेळना म्हणून। आयज 7 ते 10 वर्सां जाले तुमच्या NOC लागून लोकांक उदक मेळना। आमी ताका पर्यायी कितें आसा काय म्हणल्यार ते म्हणटात दुसरो पर्यायी मार्ग आमी सोदतात म्हणून। तसो जालो जाल्यार आनी सांगलें आनीक 5 ते 6 वर्सां वयतलीं हो डॅम जावपाक म्हळ्यार लोकां मेरेन हें उदक पावपाक 5 ते 7 वर्सां जातलीं।
ह्या लोकांनी कितली वर्सां त्रास करप गांवडोंगरी खोतीगांवाचो हो मोठो प्रश्नच आसा. व्हडलो व्हडलो विकास जालो म्हणून फक्त भात मारले म्हण जायनात, विकसीत भारत मारले म्हण जावचें ना. ही मुळावे लोकांक उदक ही प्रायमरी नीड आसा, गरज आसा लोकांली, ती लोकांक मेळप हें कर्तव्य आसा. स्थानीक आमदार आसात आनी आमी स्थानीक हे लोक आसात, आमची जापसालदारकी आसा म्हणून आयज आमी हांगा आयिल्ले आसा. WRDक मेळ्ळे आमी वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटा कडेन, तांचे कडेन आमकां उत्तर मेळ्ळें पूण ते शेवटाक ताणें बोट दाखयलें त्या लोकांचेर. म्हजी मागणी आसा हात जोडून त्या लोकांक विचार करात आनी तुमी ती NOC दियात. तुमची कशें काम उरतलें NOC खातीर मुखार आतां आमी एक प्रयत्न करतले. आतां आमी स्थानीक पंच आसा, दत्त बाब आसा, बाकीची आमची टीम आसा, आमी त्या लोकांक वचून मेळपाचो किंवा तांकां समजोवपाचो प्रयत्न करतले की कारण शेवटाक उदक हें कोणी तरी दिवचें म्हणटात. तुमकां तुमचे जाग्यार रावन जर टाकी रावन जर एक 10 जाणांक उदक मेळटा जाल्यार निश्चित ताणें दिवचें. आमी आमचो प्रयत्न चालूच आसतलो. सायमल्टेनियसली आनी दुसऱ्या जाग्याची ते एक पळयतात, त्या जाग्या खातीर आमी उतर घालतले कारण तें शक्य आसा आमचे खातीर दिवप, तांचे कडेन उलोवप. दोनी सायमल्टेनियस दोनी NOC खातीर आमी प्रयत्न करतले.